काणी बंगल्यांतली सली. बरयणार जे.बी. मोरायस. सादर करता रनिटा पायस कारकळ. प्रस्तुत ओमान. बेंगलुरतावन मुंबय वर्गावण जाल्ल्या प्रदीपाक सुरविले थोडे दीस इल्लेशे कश्टांचे जाले. 5 वर्सां बेंगलुरांत आपल्या घरा लागींच आशिल्ल्या प्रोग्रेसिव्ह बँकांत एसिस्टंट मॅनेजर जावन आशिल्ल्या ताका बँकान मॅनेजर म्हणून भरती दिवन मुंबय धाडिल्ल्या वेळार व्हड संतोश जाल्लो खरें. बेंगलुरच्या उपनगरांत बँकाच्या ल्हान ब्रांचांत व्हडलो ऑफिसर ताका मुंबय अंधेरीच्या व्हडल्या ब्रांचांत हाणगाल्लो. बँकिंगा विशांतली आपली विशेश जाणवाय, आपल्या लांब दीक गोऱ्या जिवाचें व्यक्तित्व सगळ्या मुखार प्रदर्शन करून ताची सबासकी जोडतलो, तशेंच तांच्या काळजांत मोसराचें बी वोमतलो म्हणलो पोकळो अहंभावी दवरून तो मुंबय आयिल्लो म्हळ्यार चूक जायशी ना. पूण कितले म्हळ्यारय ल्हान तळ्यांतली व्हडली मासली आतां दर्यांतली ल्हान कोरू जाल्ली म्हणलो भास जावंक प्रदीपाक चड वेळ लागोंक ना. पूण तो हें स्विकार करूंक तयार नासलो. आपूण व्हडल्या दर्यांतली व्हडलो तिमासो जावन सगळ्यांक विस्मीत करतलो म्हणलो अहंभाव ताच्या काळजांत रिगिल्लो. आपल्या नव्या हुद्द्यांत बुन्यांत घट करूंक ताका 1 म्हयनो लागलो. दफ्तरांत ताच्या हाताखाल 30 जण आशिल्ले. ताचे वयर एक एसिस्टंट जनरल मॅनेजर, एक डेप्युटी जनरल मॅनेजर आनी शिखराचेर जनरल मॅनेजर अशें ते 1 जण आशिल्ले. ताचो सीधा बॉस जावन आशिल्लो एसिस्टंट जनरल मॅनेजर. सबार दीस बॉसा लागीं आनी आपल्या सकयल्या अधिकारी लागीं बसका घेवन अंधेरीच्या ह्या ब्रांचाची स्थितीगती समजोवन घेवच्यांत ताणें करसिल्ली. पूर्व अंधेरींत जे.बी. नगर मुळेल्या कडेन प्रोग्रेसिव्ह बँकाचो शाखो आशिल्लो. ताच्या आसपास भाड्याक घर मेळटा गी म्हणून प्रदीपान सोदना केली. पूण त्या वाठारांत फावो तें घर ताका मेळ्ळें ना. घराचें डेपॉझिट आनी भाडें दिवंक बँक तयार आशिल्लें तरी घर सोदून काडची जबाबदारी प्रदीपाची जावन आशिल्ली. आखरेक ताका पश्चिम अंधेरी आसच्या लोखंडवाला कॉम्प्लेक्सांत 2 बेडरुमाचें एक फ्लॅट भाड्याक मेळ्ळें. कंपनीन ताका येदोळ कार दिवंक नासलें, पूण सदां टॅक्सेर येवन वचूंक परवानगी दिल्ली. बँकांत काम करच्या सडावच सगळ्यांची ताका वळख जाल्ली. तांतूं एकलो तरणाट संजीव मेळ्ळो. तो मंगळूरचो जावन आसून बँकांत एटेंडराचें काम करतलो. मॅट्रीक जावन मुंबय आयिल्लो. इल्ली वशिलाय चलोवन बँकांत काम मेळिल्लें. तो आनी ताची आवय पश्चिम अंधेरींत एका ल्हान कुडांत रावतालीं. संजीव जिवान धडंग, इल्लो लजिस्ट, पूण तोंडार अमृक्यो हांसो सुकानातल्यो. ते दोगी मुळावे जावन किन्निगोळीचे म्हणून कळटस आनी सड लागीं आयिल्ले. प्रदीपान भारी चालाकी वापरून संजीवाक दुबाव जावन अशें ताच्या तोंडान तावन बँकांतले फलाणे मनीस कशे, तांची सर्वीस कितली, आपूण बँकाक येवचे पयलें बँकांत कितें विशेश घडिल्लें इत्यादी सोदून काडलें. प्रत्युपकार जावन प्रदीप तवळ संजीवाक दनपरां जेवणाक भायर हॉटेलाक व्हरंक लागलो. सकाळीं वेल्लो डब्बो संजेरक तसोच सुपाटी हाडचें पळोवन म्हातारी आवय संजीवाक पुरपुरोंक लागली. सांजेर एक दीस चिंतेनातल्या बरी बेंगलुरतावन रोशनीचे फोन आयले. प्रदीप मुंबय आयिल्ल्या सुरवेर एक फावटी रोशनी कडेन फोनार लायिल्लो. ताचे उपरांत कामाच्या जबाबदारेंत आनी घराच्या सोदनेंत तो रोशनीक विसरून आयिल्लो. पूण आतां ताचे फोन आयिल्ले आनी बेंगलुरचे ते हुनूनी दीस मती पडद्यार येवन ताच्या आंगांत ऊब सरली. धरणीक काळोख पडून येताना एकामेकाच्या पेंगटाक वेडकोळ घालून लालबाग पार्कांत सवकास चलतना दिसा सपनां ती नियाळटलीं. कॉलेजींत ती सांगाता वाडलेली. बॅडमिंटनांत ती मिक्स्ड डबल जोडी. आतांय डबल्स खेळटात. राजमट्टाची सबार टुर्नामेंटां ती जिखल्यांत. योगान योग वा तांच्या नशिबान म्हणल्या बरी ती प्रोग्रेसिव्ह बँकांत कामाक लागिल्ली.
ती मोगार पडली म्हणूंक जायना, पूण क्रमेण तांचे मदें मोग किरलालो आनी वेगान वाडूंक लागलो. प्रदीप मुंबय पावच्या दिसांनी बेंगलोरच्या डिस्को क्लब्बांनी आनी शॉपिंग सेंटरांनी ताची आनी रोशनीची भोंवडी घुंवडी म्हणल्यार बरी जाल्ली आनी तांचीं दोगांयचीं तोंडां सगळ्यांक वळखीचीं जाल्लीं. बेंगलोरच्या ह्या सोसायटींत ती लोकमोगाळ जाल्ली. तांचे दोगांयचें फ्रेंड सर्कल इतलें वाडिल्लें की तांचें आजस काजार जाल्लें तर सादारण 1000 लोकांचें साल खंडीत पावतना. बॉम्बय वचून 15 दिसां भितर म्हाका विसरलोय प्रदीप, म्हणाले रोशनी मातशें रागिश्ट ताळ्यान. तें कशें साध्य रोशनी डार्लिंग, हांव जागो आसच्या हर एका घडये तुजो उडास म्हाका दोसता आनी न्हिदेंत सपनां तुजींच. प्रदीपान ताका बोळायलें. बेंगलोर आसतना आमी सांगाता काम करतले हांव, सांगाता भोंवतले हांव, भविश्याचें प्लॅन मांडून हाडटलें हांव. डार्लिंग, म्हज्या जिबेर असलें तुवें सांगून सोडलें. म्हळ्यार हांवें भविश्याचें प्लॅन करून आसा. कसलें प्लॅन तें? जनरल मॅनेजर जावचें? तूं केदळाय सांगतलो व्हडल्या दर्यांत व्हडलो मासो जातलो म्हूण. तसोच मो प्लॅन तुजें प्रदीप? त्या प्लॅनांत म्हाका कांय जागो आसा? तूं म्हाका पुर्तें सूख समजली रोशनी डार्लिंग. म्हज्या जिणयेंत तुजे शिवाय कोण आसा? हांवें तुजे विशयान केल्लें प्लॅन सगळें तुका सांगूंक जाल्यार तूं संतोशान नासतलें. हांव हांगा तुजे विणें एकसुरो रावन म्हूण चिंताय. सद्याक हांवें हांगा रावून 2 बेडरुमांचें एक घर सोदून काडलां. फाल्यां परवां म्हाका कंपनीचें घर मेळचें आसा. तुका हांगा ट्रान्सफर करचे विशयांत हांव बेगीनच उलोवचो आसा. खंयच्या की हांवें हांगा सेटल जाय जिणगी डार्लिंग. मागीर आमचो व्हडलो दीस फिक्स करचो. अशें प्रदीपान रोशनीक समाधान केलें. हो ताणें उलयल्लो सुखो सैलाप खंडीत न्ही, कित्याक ही मांडवळ ताच्या मोतींत सुमार दीस तावन गुंवताली. पूण थोड्याच दिसांनी रोशनीचो उडास उणो जावंक प्रदीपाच्या जिणयेंत एक नवीस व्यक्ती आयली म्हणयेत. जिणयेंत आयली म्हणच्या की ताच्या दोळ्या मुखार ती सदां आयली म्हणचे चड सहज दिसता. प्रोग्रेसीव बँक सदां सकाळीं 8:45 उक्त्यो जाताल्या. प्रदीप 15 मिनिटां पयलें पावतलो. आतां ताका बँकाचें सँट्रो कार मेळ्ळेलें. घरांतावन 8 वरार भायर सरून 8:30 वरांक तो ऑफिसाक पावतलो. अंधेरी स्टेशन उतरून चकालाच्या वाटेन JB नगर वेताना ताका एक बस स्टॉपाच्या फाटल्यान एक पोरनो बंगलो दिसतालो. त्या वाठारांत 2-3 रस्ते सांगाता मेळटाले जाल्ल्यान वाहनाची गर्दी चड आसतली. सिग्नलातावन पावतना वाहनां निदान जातलीं आनी सडावत हर एका वाहनाक अर्दे मिनट तरी थंय रावूंक पडटलें, 5वें सिग्नल येता पर्यंत. अशें प्रदीप सदांय त्या वाटेर वेताना त्या पोरन्या बंगल्याचेर ताची दिश्ट वताली. एका माळयेचो व्हडलो बंगलो तो जावन आसलो. उण्यार उणें 7-8 कुडां तरी तांतूं आसलीं. बंगल्याच्या धरणीच्या हंतार मदेंच एक उक्तें बोलकाम आसलें, सुमार 15 फुटी लांब. पूण आतां लगभग 3 म्हयन्यांतावन तो त्या बंगल्याचेर दिश्ट चोगतालो तरी तांतूं मनशाची जागमग ताका दिसूंक ना. हो कांय भूत बंगला म्हणून सण सोडला काय म्हणलो दुबाव ताका उठलो. पूण तसल्या दुबावाक इडें दिवचें तसलें कांय ताका जळकलें ना. तरी बंगल्या कडेन कार पावतना ताची दिश्ट आयस्कांता बरी त्या बंगल्याचेर वडताली आनी अर्द्या मिनटाक तरी ताचेर खंचून रावतली. त्या एका दिसा प्रदीप कितेंगी गाढ चिंतनांनी भरून यांत्रीक तरान कार चलोवन आसतना बंगल्या मुखार आशिल्ल्या सिग्नला कडेन पावलेंच ताका कळोंक ना. हर्शींचे परी ताच्या मुखल्यान वाहनां रावल्ल्यान ताका एक कार रावेजें पडलें आनी एका सफारा ताची दिश्ट त्या बंगल्याचेर गेली आनी तो थटक्क जालो. ताच्या आंगांत वीस सरली. हृदयांत भात खांडिल्ले बरी धडधडोंक लागलें. जिणयेंत येदोळ बगनातले अव्यक्त भोगनांनी ताका रेवडलो. बंगल्याच्या मदल्या बलकावांत तें बसून आसलें. आपले दोनी मुंगायो बलकावाच्या
दाड्यार तेंको न्हू खाडकेंत हात दवरनू शुनी दिसतीन ते मुखार पळोवन बसलें. ताचे लांब नाजूक तेलते केस पाटीर गळटात. ताच्या गुलोबी वर्णाच्या गालांक प्रत्युत्तर दितात ताच्या माजराचे दोळे. त्या दोळ्यांक उजवळच्या ताज महालाक पोंत मारता. लिपस्टीक लागयनातले ताचे सहज तांबडे ओंठ साळयतात. ताच्या आंगावयलें काळ्या रंगाचें सलवार कमीज ताच्या गोऱ्या तोंडाच्यो परजळ आनीकय वाडयता. ह्या इमाजे बरी आसल्या चलयेचेर मंत्रमुग्ध जाल्ल्या प्रदीपान आश्ट्यो वापडिनासतना आपली दिश्ट रोंबयल्या. सिग्नल तांबडें आसलें 5वें जाल्लें जावं ताच्या मुखलीं वाहनां चलोवंक लागलीं जावं ताच्या गुमानाक वसोंक ना. ताचें पुर्तें ध्यान आनी मोन त्या जिवंत मुर्तीचेर कंचलां. फाटल्यान आसलेल्या कारान रागान वाजयल्लें हॉर्न कानाक आपटातना मात्र ताका जाग. पूण त्या दिसा ऑफिसांत प्रदीपाची अवस्था भोव विरमतेची. ताच्या दोळ्या मुखार ताचें खाडकेर हात दवरून बसलें रुपुस्स खेळटा शिवाय कागदा लेखना जालाना. फोन वाजिल्लें आयकना. बॉस मुखार उबो रावल्लोय दिसना. कितें प्रदीप, ह्या संवसारांत आसल्या बरें दिसनाय? बॉसान जागयलें. प्रदीप स्वप्नांतलो जागिल्ल्या बरी कालुबुलो जावन उठून उबो रावलो. सॉरी सर. कांय ना सर. तो गेलो. कांय कारण नासतना तूं असो चिंतना राजांत बुडोवन आसाय? भलायकी बरी आसा मू? बॉसाक कितें सांगचें म्हणून सांगून इरार जाल्ल्या प्रदीपाक ताणेंच एक नीब तयार करून दिल्लें बरें जालें. मांयची कालची आयल्या सर. 3 दिसां आदीं मोरयेंत नाताना निसरून पडून दोंपरा गांठीक मार जाला की न्हिदूनच आसा की. घरा दुसरीं कोणी नात? कोण तिची साकरी करता? घरांत दुसरीं कोणी नात सर. पूण तिची शेजारची एलिझामी सदां येवन रांदून तिका जेवंक दिवन वता की. पळय, संवसारांत बरी सामारिताय आसात. तुका आवयक पोळे जाय म्हणून दिसता जाल्यार आजच एका हफ्त्या खातीर गांवाक वचून ये. एक ऍप्लिकेशन बरोवन दी. आतां सांपडलो, चिंतलें प्रदीपान. एक फट मारूंक गेल्यार 1000 फटी मारिजे पडटात. ना सर, तशें कांय सिरियस ना. 4-5 दिसांनी बरी जातली म्हूण बरयलां. वेचें गरज पडल्यार खंडीत जावन सांगता. हो कित्याक म्हज्या पाटेक लागला गाय मोतीत पुरलो तो. बंगल्यांतल्या त्या अंजाळ चलयेचेर दिसांत एक पावटी दिश्ट कलचो अवकाश तितल्या सुलभायेन कसो सांडीन? तशें जाल्यार तशें. म्हजी कितेंय कुमोक जायजें पडल्यार सांगूंक धाकशें नाका. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. दुसऱ्या दिसा, तिसऱ्या दिसा, 4थ्या दिसा आनी मुखल्या 15 दिसांनी तेंच काळीज दडदडावचें दृश्य. कश्टांनी ताणें कामाचेर ध्यान दिलें. सदां तें त्याच वेळार, त्याच जाग्यार, त्याच भंगीर आसतलें, शुन्य दिश्टेन. ताच्या दोळ्या मुखार कितें चलतालें ताका पर्वा नातली. हाच्या दोळ्यांत दिश्ट ना गाय म्हणलो दुबाव प्रदीपाक येवंक लागलो. पूण बेगीनच तो दुबाव नापैंच जावचो दीस आयलो. त्या दिसी प्रदीप सदांच्या त्रेगान सिग्नला कडेन कार रावून बंगल्याचेर दिश्ट घालतना त्या चलयेन मातशें ताचे कुशीन तकली गुंडायल्ल्या बरी आनी खिणाभर वंटार आमरीक हांसो हाडिल्ले बरी ताका भोगलें. तर आपले दुबावलेले प्रकार तें कुड्डे न्ही. तितलेंच कित्याक संवसारांतल्या सगळ्या सोबीत सुंदर आनी ग्रेस्त तरणाट्यांक कुशीन दवरून ताणें आपणाक विंचलां म्हणली भोगणाई येवंक तो फुगलो. उपरांत एक हप्तोभर तें आपणाकच राखून आशिल्लें म्हणल्या बरी प्रदीपाक पळयल्या क्षणां ताच्या तोंडार अमरीक हांसो फांकतालो. आतां आपलें जैत कोणा कडेन तरी सांगून शाबासकी जोडी जाय म्हणून प्रदीपाक भोगिल्लें सहजच. कोणा कडेन सांगचें? हां, संजीव आसने. ऑफिसाक आयिल्लोच प्रदीपान संजीवाक सोदलें. खंयी दिसलो ना. ताणें विचारतना तो ह्या दिसांनी ऑफिसाक वेळ करून येता म्हणून कळलें. प्रदीपाक रागी आयलो. कुतूहली जालें.
तो येतच आपणासरशी दाडी जाई म्हणून फरमावन आपल्या कामाक गेलो. पूण कामांत ताचें ध्यान बसलें ना. नमस्कार, म्हाका तुमी आपयलें सर? संजीवान प्रदीपाच्या कॅबिनाक रिगून वंदन केलें. कितें आयकता हांव संजीव? तूं आजकाल कामाक वेळार येनाय की? 2 दीस जावन सर. म्हज्या सुपरवायझराची परवानगी घेतली सर. ताणें म्हाका कित्याक सांगूंक ना? बरें, कितें जालें सांग. 2 दिसां न्हू माय तापान न्हिदल्या. तें जाल्ल्यान दिपूगेर हांवें स्वसजे पडलें. दिपू? कोण दिपू? ती काणी लांब आसा सर. वैगी तर आतां सद्याक ती रावय. 2 शेट्टीच्या हॉटेलांत जेवतना सविस्तार म्हाका सांग म्हणून प्रदीप सल्लो. जेवणाच्या वेळार दोगी शेट्टीच्या हॉटेलाक गेले. प्रदीपान 2 इडली चिकन ऑर्डर केलें. सुरू कर पळया आतां तुजी लांब काणी, म्हणालो प्रदीप. बरें सर. तुमी बंबई येवच्या 1 म्हयन्या पयलें हांगासर एक व्हडलें घडीत घडलें. घडीत? कसलें तें? सगळ्या वार्तापत्रांनी ती खबर आयिल्ली. दांवच्या लोकल ट्रेनीर तावन एका चलयेक भायर लोटून घाल्लें. हां? वय उडास आयलो. त्या चलयेचें नांवय म्हाका उडास आसा. दीप्ती. दीप्ती? न्ही, दीपिका. वय मू? बेंगलुरू हांवें वाचल्लें. कितले म्हयने जाले? 6 म्हयने? तरी म्हजो उडास पळय. वय, बरो उडास तुमचो. दीपिका ताचें नांव. दीप म्हळ्यार तेंच, म्हणालो तो. तें दुरंत घडयल्ल्या दिसा दीपिकान अंधेरी तावन चर्चगेटीक वची ट्रेन धरली. 1st क्लास डब्बो तो. 12 वरां जातीत. त्या ट्रेनीर गर्दी आसली. सिद्धार्थ कॉलेजींत M.Com शिकच्या ताका त्या दिसा 1:30 अंतीम परिक्षेचें एक पेपर आसलें. शिकपान तें भोव हुशार आशिल्लें आनी क्लाशींत प्रथम येतलें. तरी परिक्षेचो थोडो तरी तणाव ताच्या काळजांत भरिल्लो म्हणल्यार सूख जायशी ना. आनी त्या दिसा गाडी 10 मिनटां वेळ करून सुटल्यान 1st क्लासीन ती गर्दी आसली. स्टेशनांत दीपिकाक आपल्या सांगाता परिक्षेक बसचे वळखीची सबार चेडवां मेळ्ळीं. ती सगळीं सांगाता गाडयेर सरलीं. वय, हें सगळें वाचून उडास आसा. मुखार कितें जालें मुठव्यान सांग. गाडये भितर गर्दी आसल्यान दीपिका आपल्या इश्टीण सांगाता बागला देगेर रावलें. गाडी सुट्टाना खांद्यार एक थैली आनी हातांत थोडीं बॉल पेन्नां घेवन एक 18-20 वर्सांचो तरणाटो डब्या भितर रिगलो. दारा देगेर आशिल्ल्या सगळ्या चेडवांनी ताका मत चेडो, ये लेडीज डब्बा है, उतरो म्हूण सांगून बोबाट घालूंक सुरू केली. ताच्या बोबेक कांयच गुमान करिनासतना चेडो दारा मदें आसो स्टील असो खांबो धरून रावलो. गाडी सुटल्या उपरांत ल्हव भितर रिगोवंक प्रयत्न करी लागलो. अशें करतना मुखार आशिल्ल्या चेडवांनी ताका वाट दिली ना आनी बोबाट घालूंक सुरू केली. चेड्यांनी तांकां गाळी सोवंक सुरू केलें आनी उद्देशपूर्वकी तांच्या आंगाक घश्टून भितर सरलोंक लागलो. मुखार आशिल्ल्या दीपिकाच्या हातार ताणें हात भोंवडायलो. दीपिकान व्हडल्यान बोब घाली आनी खांद्यार आशिल्ल्या हँडबॅगान चेड्याच्या तकलेक मारलें आनी ताका दारा कुशीन लोटूंक सुरू केलें. दीपिकाच्या दुरदृश्टान त्या दिसा बायलांच्या डब्यांत पारो नासलो. तें जाल्ल्यान चेड्याक डब्या भितर रिगचें धर आयिल्लें. दीपिकान ताका लोटूंक सुरू करतना चेड्यान आपल्या हातांतलीं बॉल पेन्नां सकयल गेलीं आनी जादू केल्ल्या बरी खिणा भितर ताच्या उजव्या हातांत उसळ्ळी. जळजळची रामपुरी सुरी आयली आनी दाव्या हातान ताणें दीपिकाचो उजवो हात धरलो. येदोळ बोबाटमान आशिल्ल्या चेडवाचो ताळो एकाच फरा बंद जालो आनी आर मारल्ल्या बरी ती हालना जाली. सर्पान जिडे उखलिल्ल्या बरी ती जळजळची सुरी ताणें सगळ्यांक दिसचे बरी उखलून धरली आनी दाव्या हातान दीपिकाक ओडून जग लायिल्ल्या वेगान ताका दारा भायर लोटून घालें. दीपिकाची आक्लासाची बोबू हेरांच्या माय गॉड, हे भगवान सुस्कारान चीर्ण सगळ्यांच्या कानांत जगलाणे मारल्या बरी आपटाली.
ट्रेन विलेपार्ले स्टेशनाक लागीं पावले जाल्यान निदान जाल्ली. चेड्यान परत्यान एक पावटी सुरी उखलून धरून बेस्टांवच्या ताळ्यान म्हळें, खबरदार, कोणी हालशात वा एक मेट पाटी मुखार दवरशात जाल्यार. जिवाची आशा आसा जाल्यार कस्स कडेन हालनासतना रावा. अशें ताणें म्हणटाना भोंवती आसलेल्या बायलांच्या काळजांनी कुलकुलोब जालो म्हूण येत. इतलें सांगून तो सैतान चेडो गाडयेर तावन उडलो आनी घडये भितर 500 पाटे उतरून दोळ्यां आड जालो सर. म्हळ्यार ताका धरलो ना. विलेपार्ले स्टेशनाच्या की 200 मीटर आरो तो उडलो जाल्ल्यान कांय करूंक जालें ना सर. संजीव, तूं हें सांगतना थंय सासून सगळें पळयतलोय म्हणल्यार बरें दिसता. सांग, इतली सगळी तपशील तुका खंयसर मेळ्ळी? दीपिकाच्या तोंडांतल्यान. अच्छा, तशें तर दीपिकाक त्या चेड्यान पाट्याचेर लोटून घालतासतना तुवें दीपिका सांगता सकल उडलोय कितें? त्या विशयांत वार्तापत्रांनी कांय येवना मू. काळीज नातलो मनीस हो, ना तर एक असहायक चलयेची असली दारूण परिस्थिती सांगतानाय अशें खेंडून उलयता? चिंतलें संजीवान. तरी आपली भोगणां लिपोवन तो म्हणालो, कशें येवचें सर, हांव त्या ट्रेनीर नातलों. पूण ते आस्पत्रेंत 2 म्हयने आसतना ताका सदां हांव भेटोंक वतलों. तुमी वाचलां आसतलें, दीपिका सकयल पडिल्ल्यानच ताचे पांय सीदा पाट्या वयर पडले आनी त्याच ट्रेनीच्या रोदांनी ताचे सोबीत पांय ग्रासिले. दोंपरा वयर जांग्यार कुडीच्या वळवळ्यां प्रासड ताचे मानसीक कळवळे सोसूंक नजत आसले. तूं आस्पत्रेंत ताका सदां भेटोंक वतलोय म्हणालोय. दुबळ्या सालींत रावच्या तुका ग्रेस्त कुटुंबासो कितें संबंद रे संजीव? तूं कितें तसो दायजी रे? तशें कांय ना सर. हांव आनी म्हजी आवय दीपिकाच्या कुटुंबाक साबार वर्सां सावन वळखतां. 10 वर्सां आदीं माय तांगेर घर कामाक रावल्ली. आतांय तांगेर सकाळीं आनी सांजेर कामां वता. सुरवेर ती कामाक म्हाकाय तांगेर आपोवन व्हरताली. ते दाळा दीपिकाक 8 या 9 वर्सां प्राय सर. 4थ्या क्लासीन शिकतालें. व्हडली पयशावाली ती. नांवाडीक बिल्ली मोरिया कुटुंब. पूण पयशांनीच संवसारांतले सगळे कश्ट परिहार करूंक जाल्ले जाल्यार ताचे पांय गडसूंक जाते. ग्रेस्त मनशांक पिडाय आसतिना, मरणय आसतना कोण ना. आतां ही काणी चड लांब जाली म्हूण भोगलें प्रदीपाक. ताचे सांगता ताचे कुतहली वाडले म्हूण येत. तुजें रामायण आयकतना वेळ गेल्लोसो कळ्ळो ना. मुख्य विशयाचेर विवरूंक विसरलोय. तूं 2 दीस जावन ऑफिसाक लेट कित्याक येताय? तेंच हांवें उडोवन सांगलें सर. 3 दीस जावन माय तापान न्हिदल्या. तशें जाल्ल्यान मायच्या जाग्यार दिपूगेर म्हाका वचचें पडलें. सकाळीं वग्गी वचून तेंचें काम करून 9:30 वरार हांव ऑफिसा पावतालों. हें कितें? म्हज्या आवयक 3 दीस जावन ताप येता म्हणून हांवें म्हज्या बॉसाक नीट सांगलें. हो आतां आपली आवय 3 दिसां जावन तापान न्हिदल्या म्हणटा. हो सत सांगता गी या हाचे हेर कितेंय लपडे आसात. सोराक धरूंक सोरूस बरो अशी जाली प्रदीपाची मनोगत. ह्यास ऐन वेळार चिंतिनातले बरी संजीवान एक सवाल असो फार मारलो. दीपिका लागीं तुमी काजार जावंक तयार आसात सर? अशें एकाच फरा विचारलें म्हणून रागार जायनाकात. ताचो संवसार एकाच फरा कोसळ्ळलो. ताची स्वप्नां सगळीं चुरान चूर जाल्लीं. आतां तें एका समजणेदार दादल्या कडेन लग्न बांदांत एकवटोंक फाटलें सगळें विसरून एक शांती भरीत जीण सारूंक आशेता. दीपिका कितले सोबीत की तितलेंच गुणांनी आंजाळ. ताचें कुटुंब म्हळ्यार फकत ताची आवय. ह्या ताल्यांतवंत दुवेचेर तिणें आपलो पुर्तो भरवोसो मांडून हाडलो. हें भरवोशाचें कोटें आतां वाऱ्या गोपूर जालें सर. दुडू तांचे लागीं जायतो आसा. व्हडलें घर आसा, कार आसा. तांकां जाय आतां एक आदर्शवादी तरणाटो जो ह्या कुटुंबाक उद्दार करचो. तुमी तयार आसात सर? प्रदीपाक राग मस्तकार चडलो. हो हलकट पेदो म्हाका पांय नातल्या चलयेची सैरीक करूंक भायर सरला. कितें चिंता हो?
गांववालो म्हणून हांवें दिल्ली सळगी सड जाली. अशें तो चिंतना राग प्रदर्शन करूंक हो जागो आनी हो संदर्भ सारको न्ही म्हणून ताका बगलें. कश्टांनी आपलो राग दामून न धरन आतुरायेन आपल्या जापेक राखून आसच्या संजिवाक पळोवन तो हो 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 करन व्हडल्यान हांसलो. तें पांय नातिल्लें थोंटे चेडूं म्हाका गांठावंक पळयताय संजीव. वा 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 बारी हुशार तूं. आनी दुसरो कोणी मेळोना तुका? दिपूक हांव 10 वर्सां जावन वळखतां सर. भांगारा सारकीं चेडूं तें. आनी ताका थोड्याच दिसांनी आर्टिफिशियल पांय दवरचे आसात. आधुनीक तकनीक वापरन तयार केल्ले. तें फाल्यां उपरांत धांवोंक सयत सकतलें म्हणटा डॉक्टर. प्लीज सर, हें एक महान कार्य करन देवाचें बेसांव आनी आमचे सगळ्यांची कृतज्ञता जोडया सर. ह्या थोंट्या चेडवाची सैरीक करच्यांत इतली कितें उर्बा तुका? कितें करचें सर? दिपूची आवय म्हज्या लागीं सदां सांगून रडटा. आपूण जिवंत आसता पर्यंत ताका सांबाळीन. आपूण फाल्यां मेलीं जाल्यार तिचें दूख म्हज्यान तडवंक जायना सर. संजीव, तूं असो म्हज्या पाटेक लागच्या बदलाक तुंच कित्याक ताच्या लागीं काजार जायनाय? दीपिका मात न्ही, ताची सगळी आस्पदीकी तुजीच जातली. अशें ताणें तोंडान सांगलें जाल्यारय ताच्या मनांत नातिल्लें. तें लखपती चेडूं थोंटें जाल्यारय ह्या बँकाच्या पेद्या लागीं काजार जातलें तेक संजिवान जाप दिली ना. तो प्रदीपान केल्लो एक विनोद म्हणल्यार बरी हांसलो मात्र. दोगी जेवन उठले आनी ऑफिसाक येयले. प्रदीपाच्या काळजांत आनी मनांत बंगल्यांतली सली बरोवन गेल्ली. ती खंडीत आपल्या मोगार पडल्या. तिचे लागीं काजार जाल्यार ताचो बंगलो पयशे मात न्ही, त्या ब्युटी क्वीनाचो न्हवरो म्हणून म्हाकाय नांव मेळटलें. ह्या थोंट्या कडेन काजार जाल्यार जीणभर हांवें ताचीच साकरी करून रावचें पडटलें. बंगल्यांतल्या चलये विशयान चिंतना तो संपूर्ण बदलतालो. सदां हांव कारार पाशार जावचें पळोवंक राखून रावता. हांव सिग्नला कडेन रावतना म्हाका पळोवन आमरुकी हांसता. दुसरे कोणायकी दोळे उखलून पळयना. आतां आनी हांवें वगे रावचें सारकें न्ही. कोणी एक करोडपती ताच्या आई बापायक बुलोवन ताचेर जोंपय मारून आसा. अशें जावचे पयलें हांवें एक्शन घेवचें. गेल्या त्या एका म्हयन्यांत हांव रोशनीक तो पुर्तो विसरल्लो. रोशनीनी प्रदीपाची आशा सोडली जायचे. आतां ताची फोनां बंद जाल्लीं. फोनां पुरतीं बंद जावंक नात, निमाणें एक बाकी आशिल्लें. घरा पावून सावयेन दार उक्तें करूंकी फोनाचें बेल्ल वाजोवंकी समा जालें. हॅलो, कोण उलयता? कोण उलयता म्हणलें कळोनय ताणें तशें विचारलें. म्हज्या ताळ्याची वळख कळ्ळी ना प्रदीप? 15 वर्सां जावन वळखीचो जाल्लो ताळो पुर्तो विसरलोय. रॉंग नंबर. प्रदीपान फोन सकयल दवरलें. ताची तकली घुंवंक लागली. 2 मिनटांनी फोन परत्यान वाजोवंक लागलें. प्रदीप मंत्रमुग्ध जावन फोनाक पळोवंक पडलो. तें फोन न्ही, जिडे सोडयल्लें सोरोप जशें ताका दिसलें. तें आपडूंक सयत ताका बेन दिसलें. फोन अनंत काळा पर्यंत वाजोवंक लागलें आनी एकाच सुपारा रावलें. प्रदीपान समाधानाचो उस्वास सोडलो. देवाक ताणें अर्गां दिलीं. अर्द्या वरान फोन परतें वाजोवंक लागलें. हें आतां रोशनीचें आसचें ना म्हूण चिंतून उखल्लें. आवयचो ताळो. पुता, बरें करून आयक. फाल्यां आयतार. फाल्यां आमी म्हळ्यार हांव आनी रोशनी उद्यान एक्सप्रेसार मुंबय भायर सरता. सोमारा सकाळीं दादर पावता. थंयतावन सीदा अंधेरी आसच्या तुज्या ऑफिसाक येवन तुका मेळटा. देखून आमकां मुखार काण घेवंक दादर येवची गरज ना. इतलेंच म्हणून फोन बंद केलें. प्रदीपाच्या हृदयांतले दडदडे एकाच सुपारा रावले या सड जाले सांगूंक कश्ट. सुमार 10 मिनटां भर तो मोड्या परी पडून पडलो. ताची मत पुर्ती खाली जाल्ली. क्रमेण तो जिवाळ जावन आयलो. सोमारा दीस आवयक आनी रोशनीक कशें फूड करचें ती सगळीं तयार करन येतली. भुकेल्ल्या शिवा मुखार थरथरचे चितळ हांव जातलों. एकच वाट आसा आनी ती फाटीं घालूंक जायना.
वेळ करिनासतना बंगलाच्या चलयेक आनी ताच्या कुटुंबाक वचून मेळटा आनी ताच्या मोतींतलें कळयता. तें खंडीत जायत म्हणटलें. रोशनी येवचे पयलें हें पोंताक पायलें जाल्यार ताचे लागीं झुजोवंक म्हाका एक ल्हान हातेर तरी मेळटात. आतां ताच्या आंगार इल्लो जीव भरलो. कळाव करिनासतना कारार बसून बंगल्यात येवशीन कार गुंडयलें. बंगल्या मुखार पावतना गोमटी लांबकांड बलकावान दिश्ट घाली. कोणीय दिसलें ना. दारां जनेलां सगळीं बंद आसलीं. खंय तरी भोंवूंक गेल्यांत येतलीं. ते दोळपर्यंत लागशिल्ल्या पार्काक वचून वेळ पसार करचो. ह्या अपायांतलें सुटोवंक वाट सोदची अशें चिंतून ताणें कार पार्का कुशीक गुंडायलें. पार्का लागीं पावून ताणें कार पार्क केलें आनी पार्का भितर वचूंक वेळ पसार करचे खातीर भोंवडी मारूंक सुरू केली. वरां 4 जाल्लीं मात्र पार्कांत भोंवडी मारचे चड नातले. थोडीं तरणाटीं जोडीं थंय हांगा कोनशांनी बसून एकामेकांत लीन जाल्लीं. मुखल्यान चिक्के पयस एक तरणाटो व्हीलचेअर लोटून व्हरतलो. तो पाडक नासलो जाल्ल्यान पयसतावन प्रदीपाक ताची वळख मेळ्ळी ना. व्हीलचेअरान एक तरणाटी बायल आसली. ताणें अंदस केली. संजीव आनी दीपिका. संजीव! फाटल्यान वेगान येवच्या प्रदीपाचो ताळो आयकून संजीवान एकाच फारा तकली गुंडायली. ताका अजाप जालें. सर, तुमी हांगा? पूण तुमी हांगा मेळ्ळिल्लें बरेंच जालें. हांवें तुमकां सांगिल्लें दीपू हेंच. आमकां कंग्रॅच्युलेशन्स करा सर. दीपू आनी हांव फाल्यां कोर्ट मॅरेज जाता. हें सूचन आपणेंच दिल्लें. पूण संजीवा लागीं दीपिका काजार जायत म्हणून मात्र ताणें स्वप्नांतय चिंतूंक ना. कंग्रॅच्युलेशन्स संजीव आनी दीपिका. देव तुमचेर दराळ आशिर्वादां घालून दी. आपले स्थिती चिंतून ताचो ताळो अर्दालो. हे दोळपर्यंत व्हीलचेअराचेर बसून पाट करनासल्या दीपिकान आतां सवकास तकली पाटी गुंडायली. ताच्या सोबीत तोंडार स्वादीक अमृक्यो हांसो परजळटालो. ताचे लांब तेलते केस ताचे कान लिपोवन गाला वयल्यान वळोवन हरदार केळोवन पेंगटा पर्यंत लांबले. ताचे मोवाळे गोरे हात उस्क्यार विशेव घेताले. प्रदीप तोंड उक्तें करून पळोवंक कुस्स पडलो. विस्मितकाय शिवाय ताच्या तोंडार हेर कसलोय छारो झळकलो ना. मीट माय फ्युचर वायफ दीपिका म्हणून संजीवान हांसून सांगतानाय ताच्या तोंडांतल्यान उतरां आयलीं नात. तुमी सदां ताचे मुखल्यान पाशार जातना तुमकां पळोवन तें आमृक हांसतालें जाणांत. तुमच्या काराचो नंबर आनी रंग हांवेंच ताका सांगलो. अमक्या वेळार तूं तुज्या घरा मुखल्यान पाशार जातालो म्हणून सांगिल्लें. हांवें कांय सूख करूंक ना सर. प्रदीपान उलोवंक प्रयत्न केलें. पूण उतरां सुटलीं नात. तिस्स जावन आसली. बंगल्यांतली सली.